Começo no păilintorie मुंगे नाक झालं मुक्केल होबराय काय सेंट्रल जेली पुलिस मामात वीज मेत कडून लागले केसो अजाब करून दाखवताय रे आतले कारेरी उबरावन बोत जाल्यार मान बागोईन पावत मळ्या फाट्यानी कूट एक जातालो ओय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशी नांव आतां पुराय खबरो ऐकाय काय बरयले आदले आमचे पांडू हवालदार आसलोले कितें तरी तेणी केलें देखून आतां लाखपती जाले आतां लांप्याव मोडास मग गोंयकारां एक पारकण घात तें सांगाय हांव एक चोरान चोरी केल्या तेंक रोखडे पुलीस धरून धांवताय जाल्या पुलिसान चोरी केल्या तेंक कोण धांवन दवरपाचें आदीं ते आगे आपुरबाये पुलीस मामू म्हूण हवालदार आसताले तेवूय कोण चोयना तेदो हेल्मेट घायनासतना सांपळ्या चडान चड 1.5-2 रुपया घेताले म्हूण म्हाका एक पाटी मडगांव गार्डनाक बायल्या हेल्मेट घायनासतना इस्कुटराचे असलो दोलो तेशी जाल्यार तेंची ताटा कितें लायल्या रोखडे सुटाय आयकलोले ओ गत कोण आसता मुंगे बडसां तूं एकू कळनासलो तो काण तेजे लडू आत्ती तें कळलो तेणे तिरूसमान सोकला चोयन एशी तेशी दडी गुंडायन तें आत्तींक घेवन मूठ केली आनी सोका तो आत्ती आसलो 10 पयशांक कळन चोयन म्हाका रागान मोठे दोडकोन म्हणो लागलो तुका कोण हांव भिकार दिसोल काय मू येस करता त्या तेंपार चलताली आतां तेंच प्रास वाडोला आनी तेक लागून ते हायटॅकूय गेल्याय हुंय हांव केन्ना चिंतूं पडटा हे 60-70 हजार जोडपी मनीस बरें हायन जेन बायल भुरग्यां पोसून व्हळी कट्ट्या बंगले कितको बांदताय काय मू आतां न्यूज पेपराचे बड मारूं लागले कोण युनिफॉर्म घायन भोंवतो बायलेन हुंय 17 लाख मायज कांयच नुको गायब केले हे दिसान केस अजाप घडों लागले रे पयर हांवें आनी एक पेपराचे वाचिले ते हुंय आतां केस हिकमत उजा करूं लागले कोलवाल जेली कडेन एक फुटबॉलान ड्रग्स पोवन भायल्या आसून तेजे केक मान त्यो वळख आसता ओंटी वयल्यान भितर उडयल हुंय तो कोण केक मालो मनशाक मागोता देव हाती जात तितू बेगीन आंगे एफसी गोवा तिमी यंत्रात जाव ए पाटी कप चिकंक जायना रे दुसरी खबर आयकल तेणी हुंय आतां एक काडके राती ड्रोन मोटाय तो उजार कोण ड्रग्स ते जेलीन देव वयले आनी तेक लागून 4 जाण पुलीस माम सस्पेंड जाले तितून तूं आनी कोण एकलो हुंय डेप्युटी सुप्रिटेंडंट म्हणलो आतां ते मोटाय तो लाखांचो ड्रोन उज्जा कोण आनी वळख आसता सिरवेसे रिस्क घेवन देव वयलो तो हुंय सिगरेटी घालपा तोबाको अजाप ते बाबुड्याचो 4 पुलीस मामा बेस ते सस्पेंड केले तरी म्हाका उगडास आसा त्या तेंपार आंगे शेजऱ्या मरे एकलो आयरोपंत म्हणून आसलोलो आयरोपंता सारकें नांव सांतू हड रे तेजे सारकें नांव सांतू लेतांव आसलोलें तेका एक राजदूत मोटरसायकल आसलो हरी पूण त्या तेंपार चडसो लोक सायकल वो बैलगाड्यां भोंवतालो त्या तेंपार थोड लोक 20-30 किलोमीटर चलोन कांयच नको भोंवताले आतां तरणाट्या म्हूण तूं एक सांजे वयली एक्सरसायज करून 2 किलोमीटर चल म्हळ्यार तेंक रिबॉक आदिदास पुमा ना जाल्यार नायकी म्हणून ते इश्पा भायर मार्गे मोची सोदताय तेदना लोक म्हणटून जती पासून गायना आसतना चलतालो आस्तीक लोक आसलो तो म्हणटून ते एक 4 बोयां लायन पालखी बसून भोंवतालो दुसरे म्हळ्यार गोंया म्हणटून बैलगाड्या आसलो रे पूण गड्या खबरो सोड
गाडा पासून आसलोली. क्रिसमसा टायमार मोठो चिंतना पडटालो. बायबलाचे वाचील ते प्रमाणे सायबीन माय घर बेस आसता एक गाडवाचे बसून नाजरेचो बेथलेहेम कितको गेलो काय मू. आत्ता कोणी घर बेस पायले एक गाडवाचे बसून 15 मेच चल म्हळ्यार वयर आसा. गोंया त्या तेंपार चडशे न्हंयचे वयल्या पूल बांदलो नासलो देखून सगले आलतडचो पलतड वयता जाल्यार पोन्यो घेवन वयताले. तेक तड लोक म्हणटू व्हडे वो तारू म्हणटाली. मागीर थोड्या तेंपान पुर्तुगेजा टायमार त्यो कारीर गोरो गोरो गोरकुंसो का भोंवपा लागल्यो. सायबा बोगोश पयसूय वचपा जाय जाल्यार आनी ती तूं बयसो मेळना जाल्यार ओ माय गाड लोक तू आंग काटालो. आनी तेंच ऐकून येवना कित्या तूं उबराव मेळना आसलो ना रे. मान बागयन ओडो गायन हालत दलत ती पासाज कच पडटाली. दुसऱ्या गांवां पावत म्हळ्यार फाट आनी कूट एक जातालो. तेदना ते चाकप सोरी चड लिब्रो आसलो ना रे. रावा मॉडर्न गोंयकारां पासत ट्रान्सलेट को सांगता. Checkup sir means shock absorbers of a vehicle. तेदना चडशे लोकां ती इंग्लीश भास जिबेचे तितू गणा आसलो ना रे. देखून तांकां चॅकअप सर म्हणटाले. मागीर त्याका कोंकणी भाशेन उत्तरूय नासलो ना रे. कारेरी कंत्रात चलत म्हळ्यार तळी मातशे आस्ते गेसो आसलो. ते लोक राजदूत नाल्यार HD मोटरसायकल घेवन भोंव लागले. आवयस ते आनी कितें सांगतलो. आतां भाशेन बटन चिडल्या स्टार्ट जायना आसलोल्यो. बक गोंयची थंडे दिसान सक्का फुडें स्टार्ट करपाक गडक 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 करूंक दिवर पासून कीक मारीत रावचें पडटालें. तुजें नशीब बरें जालें स्टार्ट जाताल्यो ना जाल्यार तूं थकोन त्यो मोटरसायकल थिंगा सांडून कारेर दज पडटाली. सुंबराचे बिझनेसमॅन आसाय ते म्हण तूं 4 रोदां एम्बेसेडर वो फिएट गाडी घेवन भोंवताले. आनी मातशे हडेगांत बिझनेसमॅन आसले ते फॉरेन गाडी घेताले. लायक इम्पाला मोरिस मायनर आनी बॅब मुळो गाडयो आसलोल्यो. राव बॅब मुळो त्यो जर्मन गांवच्यो फॉक्सवॅगन मुळो गाडयो. लांप्याव ती गाडी चोयन सदां कन्फ्यूज जातालो. बाकी सगल्या गाडया इंजीन मुखार आसतालें. हेज इंजीन मरे म्हाका दिसता तेणी मिस्टेकीन तें सामान घाताय ते हाटल्यान दिक्की गायन सोळें. तेश को मागीर ते मिन्ना हातर व्हरपा मेर्सेडीस आनी निसान कंपनी ट्रक आसताले. बाकी 1955 वर्सा पुर्तुगेजांनी इंडिये गांवचे अधिकारी तेंगे एरोप्लेन गोंया येवपा दिनाय म्हूण ते पुर्तुगेजान ट्रान्सपोर्ट एरियोस्ता इंडिया पुर्तुगेज म्हूण एक एअरलायन कमेस केली. म्हणजे इंग्लिशीन एअर ट्रान्सपोर्ट ऑफ पुर्तुगेज इंडिया. ही एअरलायन 1995 सोन ते 1961 वर्सा पासून चल्लोल्यो. तेक शॉर्ट फॉर्म नाव दिलोलें TAIP टायप. पूण तितूंक चडशे गोंयकारां भोंवपा वचपा नासलोली ना म्हूण तेंका तांक जायना आसलोली. थोडे पुर्तुगेज गोंयकार दाबोळसून दामान आनी दिव हे गांवां भोंवताले. आनी म्हयन्या एक फावटी गिराक जात ते प्रमाणे तेंगे अभियान आफ्रिकाकूय वचोन येताले. पूण बाकी इंडिये गांवांनू कित्या इंडिये अधिकाऱ्यान तेंका तेंगे जाग्यान अभियान भोंवपा परमिशन दिवना ना रे. म्हाका लोरेस तिवान एक पाट सांगलोलें. हांगे शेजऱ्या तो सांतू होडो म्हूण आसलो तेका आयरोपंत म्हळ्यार गांवांकू न्हू पूण शेजऱ्या गांवांन पासून सगलो लोक वळखतालो. मरे सदां सजमतालो सांतू सारको सुटसुडीत होडो आस म्हूण तेका आयरोपंत म्हणटाले म्हूण. पूण एक दीस राती भायल्या बल्कां बसोन आसतना मरे ते पेट्रोमासा वाज जट ती चयत रावलो हांवें निमाण म्हळें. ती पेट्रोमासा वाज सांतू हड्या भाशेन शायन जात म्हूण. तेश म्हळ्यार लोरेस ती म्हणूं लागलो. तुमी जाणाय ते सांतू हड्या आयरोपंत कित्या म्हणटाय तें. तुमी समजताय तो सांतू हड सुटसुडीत आस म्हूण तेका आयरोपंत म्हणटाय म्हण न्हू. शी 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 म्हणूं लागलो. सांतू मरे एक पुर्तुगेज मिलिटरी कमांडर भायले सिर्विदोर म्हूण काम करतालो. आनी तेजी सारकी संवय जालोली. तो नासता आनी कोणें कसलें काम केल्यार ते मानून आसलोलें.
जाल्या पुर्तुगेज इंडिये घेरा पयली सगळे आपणागे बायलां पत्तू धाडूंक लागले. पोर्तू वयतो ते कमांडरा बायलेन सांग तूं आपणा बराबर पुर्तुगाला व्हरपा केलो. पूण तेणी वडकासता मिस्टेक केली. सांग तूं सांग नासतना ते आबियांवा बसयलो आनी तेवूय जाले जल्ला कोडे. आबियांव कमे सायन वयर मोडबार चोटा सांग तूं बायल्या चोयन हार्ट अटॅक येवपा जाले. तेणी आबियांवा हात पांय हापडून धाडान केसलो सांवार गायलो. तेगे बोवाळ आयकोन आबियांव चलयतो पायलटा अर्द्या भियोन पॉक 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 जावपा लागोली हुंय. तेणी हें बरें वयचना म्हूण एक हात आपणागे अर्द्या दोन आबियांव गुंडायन पोत्तू एरोप्लेनांत देवं वयलो. आनी सांग तूं बंकार फट मान त्या एरोप्लेनांत तूं बायल्या उडयलो. तितलें न्हू, तो एरोप्लेन पुर्तुगाला वचपाचोय कॅन्सील करचे पडलो. कित्याक ते एरोप्लेना भितर सांग तूं नेसलो सांवार गायलो तें चोयन त्या पायलटा डेरेफेंत कुर्रासांव कुंपास नासलो नाच नाचूं लागल म्हूण तेका हॉस्पिटलांत एडमीट करचे पडलो. ते दोसो सांग तूं होड्या पुर्तुगेज जावं गोंयकार जावं एरोप्लेन म्हळ्यार कोण वळखताले. कितें कोत्ताय रे बाबा, एश केल्या बंबई पावताय. बरे रे, दुसरे मंगळारा मेळ्या गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दिस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.